मंदिरान जमल्याव गितां गावन मधुर तुका हरसिताव आमचेर तुवें ओतुल्या सर्व देण्या पासून अर्गां बेठयताव दिनवाशी काळजान बापूय मोगाळ तूं आमचो जाबून रक्ताय आमकां सदां नीत मोगान सुखा दुखान दिवन आमकां दान जाताय आमचो बळवून सांबाळना संतोषान सोमया मंदिरान जमल्याव गितां गावन मधुर तुका हरसिताव आमचेर तुवें ओतुल्या सर्व देण्या पासून अर्गां बेठयताव दिनवाशी काळजान बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तुती बो मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आज इगर्ज माता मोरी मागदलीन हिची परब संभ्रमता. पवित्र पुस्तकांत विशेष मानान लेखलेल्या थोड्या व्यक्ती पैकी मागदलाची मोरी एकली जावन आसा. आज तिची परब आमी संभ्रमतना प्रत्येक जावन तिच्या जिणेंतान दोन संगती आमी शिकच्यो भोव गरजेच्यो जावन आसा. पयल्यान जेजून सांगले प्रमाणे जो कोण सडीत मापान बोक्साने जोडता तो आनीकी सडीत मापान मोग हेरांक वांडटा. मागदलाची मोरी सडीत मापान जेजूतान बोक्साने जोडली जावन आसा आनी ताच्या की सडीत मापान त्या मोरयेन जेजूक मोग दिल्लो जावन आसा. शिस बियान तरतना सडीत मापान भरलेल्या मोगान मोरी मागदलीन जेजूच्या फोंडा सरशीन धांवता. दुसऱ्यान मोगाचेनो कशे संवसारी वस्तू सोदूंक आमकां दोळ्यांची दिश्ट भोव गरजेची गी, तशेंच जिवांत जेजूक सोदूंक आमकां भावार्थाची दिश्ट आनी तशेंच काळजाचो मोग भोव गरजेचो. आज ही शिकोवन मोरयेतावन आमी समजतना प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत उदंड मापान बक्षाने जेजून आमकां दिला आनी आज आमचे तावन भायर येवची प्रतिक्रिया जावन आसा. तितलेसो उदंड मापान मोग आमी जेजूक तशें हेरांक दिवचो. तशेंच आमकां भावार्थान वागयल्ल्या भावार्थांत व्हड जाल्ल्या आमी त्याच भावार्थांत जिवान जेजूचेर खरी पातेनीन दवरन आमचें जिवीत मुखारसून व्हरचें. आनी आज ह्या मिसांत आमी भाग घेताना मोरी मागदलीनातावन ही शिकोवन आमी समजतना प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत भावार्थांत जियोंक खऱ्या क्रिस्ताक जिवान जाल्ल्या क्रिस्ताक पातयेवंक आनी तशेंच ताका आमच्या जिवितांत वेंगूंक जाय अशी कृपा आमी मागोवन घेवया. आमचें उणेपण वळखून घेवन बाबा लागचें बक्षाने मागोवन सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बगे वचदान समकारी मोरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता हांव. सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां स्नच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुत कर, सोमिया
सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंसर्गी आणि शांती ताच्या ईसा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्व पदवेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजताव तुझ्या दोरवै भावापासून आम्ही तुका वाकणताव सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया मोगाळ बापा आपल्या शिसांक पासकांच्या संदेशाची बरी खबर दिवंक तुझ्या एकल्या स्पुतान सगळ्या आदी मोरये मागदलेनाक विंचले जेजू वाचून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विनवणेन आमकां उर्बा दी आनी तुज्या महिमेच्या राजांत ताका पळोवंक आनी दादोशी जायशें कर आमच्या सोम्या ज्या पुता जेजू ख्रिस्त वरवीं तो करो देव जे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन गीतांतलें गीत पुस्तकांतलें वाचप हकाल अशें म्हणटा जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांवें राती म्हजे काटयेर सोदलो हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना देखून हांव उरतेलीं शहरान भोंवतेलीं जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका हांव रस्त्यांनी आनी चौकांनी सोदतेलीं हांवें ताका सोदलो पूण तो म्हाका मेळ्ळो ना शहरान पारो करून आसले पारेगार म्हाका भेटले जासो म्हजो आत्मो मोग करता ताका तुमी देखला हांव तांकां थंय सोडून गेली त्या थोड्याच वेळा उपरांत म्हजो आत्मो मोग करता तो म्हाका मेळ्ळो देवाचें उतर देवाचे ओडुपकार
म्हजो आत्मो जीवन देवा अत्रेकता तानेता म्हजो आत्मो जीवन देवा अत्रेकता तानेता जशे मेरू वाळचे झरी अत्रेकता तशे म्हजो आत्मो तुका सदांच तानेता जशे मेरू वाळचे झरीक अत्रेकता तशे म्हजो आत्मो जीवन देवाक अत्रेकता म्हजो आत्मो जीवन देवा अत्रेकता तानेता म्हजो आत्मो जीवन देवा अत्रेकता तानेता म्हजो आत्मो जीवन देवाक बरवशान आशेता केदना वसून ताचे मुखार रावूंक मेळात म्हाका म्हजो आत्मो जीवन देवाक अत्रेकता तानेता म्हजो आत्मो जीवन देवाक तानेता म्हजो आत्मो जीवन देवाक अत्रेकता तानेता म्हजो आत्मो जीवन देवा अत्रेकता तानेता Alleluia, 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 Alleluia. This woe I saw, somyan hello, संतोष उल्लास तरास पावया उपकारांक सवताच्या अर्गांत थिवया नावाक ताच्या गितां गावया Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांसुआ परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्थ महिमा तुका येसोम्या आयतारा पांत्या पारार उजवाडचे आदी मागदलाची मोरी पोंडासरशीन आयली थंय समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा पाटी लोलयल्ली तिने पळयली हेने मोरी पोंडा भायर रावन रडतली रडत तिने बागवून पोंडा भितर तिल्न पळयतना दोवे नासलेले दोग देवदूत जेजूची कूड दवरले सुवातेर एकलो माथ्या लागीं आनी एकलो पांयांकडे बसून आसलेले तिने देखले ते तिका म्हणाले बाये तूं कित्याक रडताय तिने जाप दिली कित्या म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक तांणी खाण व्हेला ताका तांणी खंय दवरला म्हूण हांव नेना इतलें म्हणून ती पाटी गुंथाना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो पूण तो जेजू म्हूण तिका कळ्ळें ना बाये तूं कित्याक रडताय कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें तो माली म्हणून लेखून ती तिचे लागीं म्हणाली सायबा तुवें ताका कान वेलाय जाल्यार ताका खंय दवरलाय म्हूण सांग हांव ताका व्हरून वेता तितल्यार जेजू तिका मोरये म्हणालो ती ताचे थंय घुवन म्हणाली रब्बोनी जुदेवांचे भाशेंत तशें म्हळ्यार मेस्त्री म्हूण अर्थ जेजू तिका सांगी लागलो म्हाका तूं धरून रावं नाका हांव वेदोळ बापा सरशीन सोडून वचूंक ना
पूण तूं तुज्या भावां सशीन वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव सोडून वेता म्हणून तांकां सांग. मगदलाच्या मोरयेन वचून आपल्या सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. देवाची उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तती बो मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा मोरी मगदलेनाची स्मरण करता. मोरी मगदला म्हणल्यार गांवची जाल्ल्यान तिका हें नांव दिलां. तिणें वायट सक्तेंतावन वा कठीण अवगुणांतावन वा कठीण पिडेतावन जेजू मोरिपात सुटका जडुल्ले दाखले. लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 8 वाक्य 2 हांगा वाचूंक मेळटात. ती जेजूच्या लागशिल्ल्या शिसां पैकी एकली जावन आसा. तिणें पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू आनी तशेंच त्या जेजूक पयिल्लें पळयल्लें मातणे परगड करचें बागी मोरी मगदलेनाक फावो जालें. आज प्रतीक जावन तिची परब आमी संभ्रमतना दोन संगती विशांत आमी तिचे थंय नियाळचें भोव गरजेचें जावन आसा. पयल्यान खऱ्या काळजाच्या मोगान मोरी मगदलेन जेजूक भेटुल्ले वरवीं ती जेजूक जाणा जावंक पावली. मोगाचेनो मगदलाच्या मोरयेक आपोस्तलांचे आपोस्तल म्हणलें नांव आसा. आमी सर्व जाणा आसले प्रकार आपोस्तल म्हळ्यार धाडलोलो, प्रत्येक जावन जेजून सुवार्ता प्रसार करूंक धाडलोलो मनीस जावन आसा. अशें मोरी आपोस्तला लागीं वचून फोंड रितो आसा म्हणून खबर दिल्ली ती स्त्री जावन आसा. तिणें जेजूचें जिवनपण सगळ्या संवसाराक परगट केलें. तितल्या मातनी मोरी मगदलेन प्रत्येक जावन लाजर आनी मार्था हांची भयण म्हणून पवित्र पुस्तक पिंत्रायता. आपलें सगळें कुटुंब आपलें सगळें घरदार सांडून खालवताचें काम ती करता आनी केन्ना ती जेजूक भेटता तेन्ना आपली सगळी जिणी ती संपूर्ण बदलिता. तितले मातणी 5 देवसारांच्या बांदपासातावन सुडका जोडुल्ली मोरी मगदलेन परत आपल्या कुटुंबाक पाटी येता. मोगाचेनो जेजू ह्या मोरी मगदलाच्या घरा गेल्ल्या वेळ तो वळ त्या जेजूच्या पांयां तळा बसून ताची शिकोवण ती आयकता. लाजराच्या मरणा वेळार ती गळगळें रडटा. जेजूचे पांय परमळीत तेलान ती मागता आनी अशें जेजूचें पुनर्जीवनपण परगड केल्ली पयली व्यक्ती ती जाता. जेजूक भेटिल्ले वरवीं तिच्या जिवितांत सभा रितींचे बदलावण जाता. जेजूक वेंगल्ले वरवीं खंडीत जावन तिच्या जिवितांत सबार बदलावण जाल्या. आनी आज तिच्या जिवितांत हांव आमी शिकचें कितें म्हळ्यार आमी कितें जावन आसा तें गरजेचें न्ही. बागार सोम्याक भेटिल्ले उपरांत आमी कितें करूंक वेता तें भोव गरजेचें जावन आसा. मगदलाची मोरी कितें जावन आसली ती गरजेचें न्ही. बागार जेजूक भेटल्या उपरांतच्या जिवितांत कितली बदलावण जाली आनी कशें नांव तिणें जोडलें तें पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. ते खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एका पातक्यांक संदीपणाक जोडूंक ह्या संदीपण जोडूंक अवकाश आसा. आनी आज आम हर एकल्यांक आमच्या कश्टां वेळार आमच्या उणेपणा वेळार आमच्या संतोशा वेळार जेजूक भेटचो अवकाश आमकां मेळटा.
आनी तो अवकाश आमी बऱ्या तरान गळसून जर आमी आमच्या जिवितांत उणेपण आसा तर जर आमच्या जिवितांत कश्ट आसा तर एक पातकीपणाचें जिवन आमी जियेता तर आमी आमच्या जिवितांत बदलूचें भोव गरजेचें जावन आसा म्हणलें मरी मागदलीन आपल्या जिविता मुखांतर आमकां शिकयता. दुसऱ्यान मोगाचें न्हू, मरी मागदलीनाच्या जिवितांत उबजाल्ल्या खऱ्या भावार्थाचें इनाम जावन आसा जिवान जेजू. सोम्या ती बरेंपण जोडली मरी मागदलीन सोम्याक भोव लागशिल्ल्यान ती पाटलाव करता. तिका प्रत्येक जावन सोम्या थंय आसलो तो व्हरतो मोग खंयचो म्हणून हाजी सुवार्थ प्रगट करता. शीस बियान तर तरुण आसल्यार ते बियान बागलां घाल भितर लिपोवन रावन आसल्यार प्रत्येक जावन पुरुश प्रधान जाल्ल्या त्या समाजेंत मरी मागदलीन त्या रित्या पोंडा सरशीन ती धांवता. सोम्या ती उगंड मापान हुस्को तिका दिसून येता. जेजून तिका साबार रितींनी बक्षानें दिल्लें आनी कितल्या वर्त्या मापान बक्षानें दिल्लें तितल्या वर्त्या मापान ती मोग जेजूक दाखोवंक मुखार सरता आनी जेजू सरी तो फोंड फोडून ती गळगळें रडटा. त्या जेजूक हेणें थंय सोदूंक ती मुखार सरता आनी जेजू तिच्या फाटल्यान आसल्यार तिका जेजूची वळख खऱ्या रितीन मेळना. कित्याक म्हळ्यार तिची दोळे दुखांनी भरलेले जावन आसा आनी तशें जेजूची वळख मेळना. आनी हाच्या मुखांतर आमच्या जिवितांत आमी एक लिसांव शिकचें कितें म्हळ्यार मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जर आमी आमचे दोळे रडण्यान विळापान आमच्या दोळ्यांत हांव दुखां गळयता जाल्यार खंडीत जावनी आमकांय साबार संगती ह्या साबार व्यक्तींक आमी कुरडे जाता. तितले मात न्ही दुसऱ्यान मोगाचें न्हू, मरी मागदलीन त्या पोंडा सरशीन जेजूक सोदता. तिची दिश्ट त्या रडण्या वेळार त्या पोंडा वयर कंसले वरवीं जेजू फाटल्यान आसलो तिका पळोवंक मेळना. जर आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टांत आमच्या आकलासांत आनी आमचो मोगाचो व्यक्ती मरण पावतना जर आमी जेजूक बाब मान रडोवन त्या पोंडाचेर दिश्ट घाल्यार जेजू आमच्या सांगात आसता जाल्यार आमच्या फाटल्यान तो आसता आमी पोंडाचेर दिश्ट घाल्ले वरवीं आमकां जेजू पळोवंक दिसना. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, केदाळा आमचे दोळे दुखांनी भरतात. केदाळा आमी आमच्या मोगाच्या मनीस मरण पावतना ताच्या पोंडाचेर आमी दिश्ट घालता तो जिवन जालो जेजू आमकां खंय दिश्टीक पडटा. त्या खातीर कशी मरी मागदलीन भावार्थांत जेजूक वेंगू मुखार सरता. मातुनी खऱ्या भावार्थान जेजूची तिका वळख जाता. केदाळा मात मरी मागदलीन ती बदलावन येता. केदाळा जेजूक ती खऱ्यापणी समजता. जेजू जिवन जाला म्हणलें तो विशय ते सत ती मानून घेता, ती संतोशान भरता आनी ह्या निमतीन ती फांत्यारच जेजूचे जिवनपणाचें सत ती पाती येता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, मरी मागदलीनाक जेजू वयर आसलेल्या त्या गूण भावार्थाक इनाम जावन मेळ्ळें जावन आसा जिवान जेजू. पयल्यान तिका तो भेटता, पयल्यान ती सुवार्थ प्रगट करची हातेर जाता. जेजू खरोच जिवन जाला म्हूण सगळ्या संवसारार प्रगट करूंक ही मरी मागदलीनाक जेजू विंचता. त्याच खातीर हांवें प्रस्तावनांत सांगले प्रकार कशें संवसारी वस्तू सोदूंक आमकां दोळ्यांची दिश्ट गरजगी, तशेंच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक सोदूंक आनी आपणावंक आमकां भावार्थाची दिश्ट तशेंच काळजाचो मोग भोव गरजेचो जावन आसा. केदाळा भावार्थाच्या उजवाडांत आमी जिवान जेजूक सोदता. तो खंडीत जावन आम्हा हर एकल्यांक निराश करिना. आज प्रत्येक जावन त्याच भावार्थान वाडलेल्या पाद्रे पिवच्या नव्यान आमी संभ्रमतना आपल्या भावार्थाच्या दिश्टीन आनी तशेंच काळजाच्या मोगान संपाद्रे पियोक प्रतिरूप जावन ह्या इनाम जावन जेजूचें प्रतिरूप मेळटा तें जावन आसा. जेजूचे ते 5 गायी आपल्या कुडीर खंजतात. आपल्या कश्टान त्या कुडीच्या दुखींनी संपाद्रे पियो वळवळतनाय ताच्या जिवितांत ताणें भावार्थ उणो करून बागार भावार्थ ताणें सोडयलो आनी हाचें इनाम जावन तोच भावार्थ पाद्रे पियो आपल्या भावांतय तशेंच सगळ्या लोकांतय ताणें प्रगट केलो. हाच्या मुखांतर ताका वर्थ इनाम मेळ्ळें.
हेरांचे कश्ट आयकोवचे हेरांचे ऊन येवण आयकोवचे कुमसार म्हणल्यार सक्रामेता मुखांतर आज मोगाळ बोवणांनी बिण्णो San Padre Pio ama हर एकल्यांक आदर्श जावन आसा जावं पुरो जेजू वयर आसल्या अखंड भावार्थ वरवीं San Padre Pioच्या कुडीर ते 5 जेजूचे गाय खंसल्यात ताचें प्रतिरूप Padre Pio थंय मेळ्ळां आनी तो वर्त्यान जेजू जिवान जाला जेजूक सेवल्ले वरी आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक आमकां साध्य जाता जेजूचेर खरो भावार्थ दवरले वरी आमी सर्व आमच्या जिवितांत बदलावन हाडयता म्हणलें सगळ्या संवसाराक ताणें परगट केलें गे त्याच प्रकार आमी आमच्या जिवितांत जर भावार्थांत आमी मुखार सरता तर जर भावार्थांत जेजूक आमी वेंग मारता तर आमच्या जिवितांत बदलावन हाडूंक आमकां साथ जाता म्हणलें आमी पातयेवचें भोव गरजेचें कशें मोरयेन तुर्तान आपणाक भेटलेल्या जेजूक सर्व संवसाराक परगट केलें गे तशेंच आमच्या कश्टां निमती आमच्या दुखांत आमच्या पिडेंत आमकां हर एक दिसा भेटच्या जेजूक आमी तुर्तान सगळ्या संवसाराक परगट करया आनी अशें मोरी मागदलेना बरी आमी जेजूचे मोगाचें शीस जावंक जाय अशें प्रयत्न करया आनी हाका जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया संतोष बोरिताईच्या वरत्या दिसा काणी घेवून आमी आयल्याव बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा Undoco vanso, wainda canso, fölvamtiso, amcha castanso. Undoco vanso, wainda canso, fölvamtiso, amcha castanso. Svikar करून ये बापा बदल रक्ता मासान ख्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान ख्रिस्ताच्या संतोष बोरिताईच्या वरत्या दिसा काणी घेवून आमी आयल्याव बापा ओपून दिता वरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा स्वीकार तूं कर ये बापा म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानतात असलें सामन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मायमेक आमच्या आनी एके पयशे भितर आदोवाक सर्वेस्पर मानून घेव प्रितीच्या बापा भाग्यवंत मोरये मागदलेनाच्या उगडासाक अपवित्र याचना आमी तुका भेटयता जेजूक तिणें कालतेपणी भेटयल्ली ती मोगाची सेवा ताका मानली तशेंच आमचे याचना ताका मानू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची खालसा उबारुया आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता हा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो हो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायल्यांक उपसावन दर एक काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी
देखून सगळ्या देवदूतां आनी संत भक्तां सांगाती संतोषान हांवें तुजी स्तुती गायता. Dălbaranțo सर्वेश्वर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंच गीत तुका जय, उंच गीत तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. उंच गीत तुका जय, उंच गीत तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या अपवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावन ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीच्या वाणजतस ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससनी करचें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले, हें म्हज्या उडासा करात. Bavarta sogutu purgatu ya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणाचो भक्तीपणे उगडास करता आनी उजवीत असो उंडो आनी सनुची खाल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला आनी देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगात सेवंतेल आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वस्पराक प्रितीमेचेर विस्तारल्याच्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी जिश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांचे पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आमकार मोरये देवाचे मे संगती भगवान जुसे मोरये सोपती भगवान धर्मदूत आनी सर्व खाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगताची महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पत्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेल्या प्रार्थन दीर्घ घेवन आमी मनोवया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव जशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळ्यान बुडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सुरवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नतरेकतेल्यांक आमकां उदार काकोळतीन सरपातकांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाचे. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावर ताचेर दिश्ट घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसो. मा मगसून एकवट असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी. पळया, ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोर आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे बेजेरूंचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या बुकेन आमी आयल्या तुझे कांती आमकां. हुंडो सर्गी सोदी आमकां आयच्या दिसा. यात्रिकांमी सर्व जावन आसाव बासयल्या गांवांक पयाण करताव. तुझ्या दारांत पात येताव, तुझी ससाय मागताव. यात्रिकांमी सर्व जावन आसाव बासयल्या गांवांक पयाण करताव. तुझ्या दारांत पात येताव, तुझी ससाय मागताव. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें दिल्ल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सोम्याच्या मोगान पेटय. भाग्यवान मोरी मागदलेन जेजूच्या मोगांत शेवट पर्यंत ती रावले. तशेंच आमी मरा पर्यंत ताका मोगान विश्वासी रावंक आमकां करपा दी. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Bagivon Padre Pio Bapa, प्रकाश बरीत Krista सारख्या आमचे पासोत माग बापा. सलच्याक आमी देखीन तुझ्या असीसीचे ते दुर्बळ वाटेन हृदयपणाचो पर्वत सोडलोय. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेवंक सदा कुर्साचो कुरो सोडलोय. Bagivon Padre Pio Bapa, प्रकाश बरीत Krista सारख्या आमची पासोत माग बापा. सलच्याक आमी देखीन तुझ्या
जावं पियो बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावोसावचे खातीर देवा तुवें कापुजीन याजक साम पाद्री पियोक तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटेली सावनचे वर्तें भाग फावो केले ताच्या विनंतीन कितें हांव वात्रेगून मागता ती कृपा दया कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत ती एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटले बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें आबळे हांव बोडयतां सोदतां आनी मागतां तें म्हाका मेळाशें कर संवसाराच्या सर्व लोकांच्या भलायके खातीर आमी मागया प्रत्येक जावन उस्मोड गूण जावंक दोगां जाणांनी भलायकी बरी जावंक एकल्यान थायरॉयड गूण जावंक दोगां जाणांनी भुरग्यांचें देणें फावो जावंक एकल्यान हात पाय गांठी दुखून जावंक दोगां जाणांनी बीपी नॉर्मल येवंक एकल्यान थकले पोडापोट रावंक 4 जाणांनी स्किन प्रॉब्लेम गूण जावंक दोगां जाणांनी एसिडिटी गॅस्ट्रीक गूण जावंक तेगा जाणांनी एलर्जी गूण जावंक एकल्यान शिरांची पिडा गूण जावंक एकल्यान तशेंच सिस्ट गूण जावंक एकल्यान मागोंक सांगलां तशेंच मागया आमी सर्व कॅन्सर पिडेस्तां खातीर प्रत्येक जावन मागया दुबयंत एका आवयक तशेंच अमेरिकांत एका आवयक कॅन्सर आसा तांकां नेणथुलीं भुरगीं आसात तांचे ती अशें ती कॅन्सर पिडा एक निवरावन दी तांकां बरी भलायकी लाभून दी म्हूण आमी मागया तशेंच मागया आमी मुंबयंत आसचो एक भुरग्या खातीर तो कॅन्सर पिड्यान वळवळोन आसा सरस्पर देव ताची पिडा गूण करून दी म्हूण आमी मागया मागया आमी प्रत्येक जावन स्पायन सर्जरी थावन बरेंपण जावंक तशेंच पाटी दुखी थावन बरेंपण जावंक बऱ्या भलायकी खातीर आमी मागया आमी आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या कुटुंबांत प्रायेक लागून पिडेक लागून वळवळच्या सर आमच्या मोगाच्या मनशां खातीर पाद्रे पिया मोगांत जेजू कडेन आमी विनंती करया खऱ्या भावार्थान वर्त्या मोगान पाद्रे पियाच्या पांयां तळा आमची भलायकेची तेसावान दवरया आनी सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षितां जशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान बुडोवन दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार नमान बरे कृपान भरले सम तुजे सांगाता स्नेह तू सदैव आनी सदैव फॉल जुगशीन जेजू बगेन मरे दावचमे अम्मा पप्पां खातीर विनंत कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमेन महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आनी सदां सर्वत आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पात येता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत सावन तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो आपल्या बापा कडेन तुजें हांव मागता तें म्हाका फावो कर प्रत्येक सावन मागया आमी एक बरें काम मेळचे खातीर तशेंच साबार आमच्या मोगाच्या मनशांची पियोवची सवय सोडचे खातीर कुटुंबांत शांत समाधान रुथा जावचे खातीर तशेंच दोगां जाणांनी शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक तेगा जाणांनी बरें काम मेळोवंक दोगांनी बरी सैरीक मेळोवंक कुटुंबांत शांत समाधान मेळोवंक 5 जाणांनी जाग्याचे समस्ये पर्याय जावंक तेगा जाणांनी तशेंच अर्थीक समस्ये पर्याय जावंक साबार जाणांनी कश्टान वरां पाशार जावंक 12 जाणांनी रीण फारीक जावंक
10 जाणांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक 4 जाणांनी घर जागो फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचूंक 2 जाणांनी तशेंच काजारी जोड्यांनी एक जावंक कुटुंबांत बक्षांनी मेळच्याक बऱ्या कॉलेजींत बरी सीट मेळच्याक बऱ्या सांबाळाचें बरें काम मेळच्याक 2 जाणांनी मागोवंक सांगलां सर तांचे विनवणे सर तांचे तेसावां पाद्रे पियोच्या मुखांत जेसूक आमी समर्पण दिवन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास समकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां जशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळ्यांत बुडोवन दिनाका आपूण वायटांतल्या आमकां निवार नमान बरे करपण बुरले सम तुजे संगाता आसरे आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशीन जेजू भगवान मर्यादाचे मे अमा भूमें खाते विनंत कर आता आनी आमच्या मरणाची कडी आमेन महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता सदा सर्वथा जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येता हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां आनी सदांच हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनात आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो म्हाका आसा काम मेळ्ळ्याक एकल्यान बरी सैरीक मेळ्ळ्याक 2 जाणांनी कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक एकल्यान मागलो उपकार मेळ्ळ्याक 2 जाणांनी भलायकी बरी जाल्ल्याक एकल्यान तशेंच बाणतेर बऱ्यान जाल्ल्याक 2 जाणांनी भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्याक एकल्यान देवा करकान दिल्यांत आमच्या जिवितांत सबार बरेंपण पाद्रे पियो मुखांत जेजून केलां कदळ आमी अखंड भावार्थ दवरन मागच्या की पयलीं आमकां मेळ्ळें म्हणल्या भावार्थान आमी मागता खंडी सावणी धोडत्या मापान जेजू आमकां आशिर्वादीत करता त्या पातयेन जेजूक आमी अर्गां पाठोवन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समका येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास समकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां जशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळ्यांत बुडोवन दिनाका आपूण वायटांतल्या आमकां निवार नमान बरे करपण बुरले सम तुजे संगाता आसरे आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशीन जेजू भगवान मर्यादाचे मे अमा भूमें खाते विनंत कर आता आनी आमच्या मरणाची कडी आमेन महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वथा जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पाती येता हे जेजूच्या पवित्र काळजा कश्ट जालां तें 10 दाखयनासतना रावचें तुका असाध्य आमचेर निर्भागी पातक्यांची जी काकूळ दाखय तुजी आनी आमची मोवाळावे मोरयेच्या दुखेस्तांनी दुलोबी काळजा मरी पात आमी तुजे लागीं मागची ती कृपा आमकां लाभय सांपियो कलदीन सांपियो आमा बसोत विनंती कर सांपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांपियो आवो पै कलतो जावन जियेल्या आमा बसोत विनंती कर सांपियो कश्टान वारान तिरासन सांबाळल्या आमा बसोत विनंती कर सांपियो पणसासीच्या पटला उदारा आमा बसोत विनंती कर सांपियो कापुजीन वर्दीच्या अलंकारा आमा बसोत विनंती कर सांपियो सोम्याच्या पाशावांच्या गाणी नटयलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांपियो येवकरिस्तें भक्तीन भरलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांपियो कुमसरच्या सक्रमेता मुखांतर बापाची काकूळ दाखयलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श आमा बसोत विनंती कर सांपियो मागण्यान तिरसन सांबाळल्या आमा बसोत विनंती कर सांपियो जे संतीपणान कालतो जाल्ल्या आमा बसोत विनंती कर सांपियो सोर याजकांक आदर्श जाल्ल्या आमा बसोत विनंती कर सांपियो आत्म्याच्या बाचावे खातीर वावुरलेल्या आमा बसोत विनंती कर सांपियो पिडेस्तांक भलायकेच्या दायसा आमा बसोत विनंती कर सांपियो घरच्या वंतांत क्षण पावच्या आमा बसोत विनंती कर सांपियो तुका उलो मारतेल्यांच्या बरवशा आमा बसोत विनंती कर सांपियो आमा समेस्तांच्या आदारा आमा बसोत विनंती कर सांपियो आमा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थया ये देवाच्या सेवका सांपियोक समर्पित एक आपोवन दिवन विविध कृपे देण्यानी भरलय आनी भगवान फ्रांसासच्या शेतान क्रिस्ताच्या जगसान मागलय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फावो जाल्ल्या बेसान तिरासनेन रावून क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियेवंक
आमकां तुज्या कृपेन आनी बर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळू. Amen. सर्वेस्पर आपल्या मुखामुळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. Amen. सर्वेस्पर तुमी सांपिवचेर दवरली भक्त मानून घेव आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. Amen. आनी सर पथवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. Amen. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.